दीस मंगळार जुनाची 26 तारीख 2025. सांज जुवांव बाप्तिस्ताच्या जल्माची परब. पयलें वाचप इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 49 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. द्वीपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्माचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयचे कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 139 1 तावन 3 13 तावन 14 आनी 15. श्लोक. तुजे रचनेच्या विचित्र मुखार हांव तुका दिन वाचतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजे मतींतलीं चिंतनां पयस तावनूच तूं पारखिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. श्लोक. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचतां. म्हजी अंतर्मळां घडललो, म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलो तूंच न्हय. म्हज्या सैंबाच्या अद्भुत घडण्या खातीर, तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचतां. श्लोक. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचतां. म्हाका तूं सगळोच जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपाक हाडिल्ली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडलेली. तिच्या विशयांत तुका कळीत नातिल्लें कितेंच ना. श्लोक. तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाचतां. दुसरें वाचप धर्मदुताचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 13 वळ 22 तावन 26 पर्यंत. त्यावेळी पावल म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हणलें, एसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हजे अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बासायिल्ले प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायेलाक एक सडवणदार दिलो. तसो तो जेजू. जुवांक सगळें इस्रायल परजेक आपले पातां काडून देवा ते फाटीं परतल्ल्यांचो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपलें मणियारपण अखेर जावन येता आसतना जुवांवन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्ही. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो व्हाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. म्हज्या भावानो, अब्रामाची संततीच्यानो, आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो.
हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. आनी तुका बळा परमोन तसो प्रवादी म्हणटले, ताची वाट तयार करूंक सोम्या मुखार तूं वतलोय. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 57 66 आनी वळ 80. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेरसामारांक आनी सैरेदैरांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोसांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनत करूंक आयली आनी ताका जाकरी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचें आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकरीन एक फाळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हणून बरयलें. तें पळोवन सुमेस्त आजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची सुमेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकली सगळ्या ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सव्यान सरलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायेलांत आपूण परगट जातलो ते दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. स्नानीक जुवांवचें जिवीत समर्पीत जिणेक प्रेरण. जेजूच्या येण्याक ताणें वाट तयार केल्ली. लोकांक वायट जिणेंतावन परिवर्तन जोडूंक ताणें संदेश दिल्लो. देवाचो प्रवादी जावंक विशेश शिकपाची गरज ना. सादें पूण प्रामाणीक जिवीत देवाक मेसवाता. जुवांव बरी आमी कशें जेजू खातीर आमकांच तयार करयत. पयलें, बरी जीण जिवन. जुवान लोकांक बरी देख दिली आनी आपणा लागीं आयिल्ल्यांक बरें केलें. दुसरें, आमची काळजां उक्तीं दवरून. जुवांवचें स्नान जिविताच्या आरंभाचो गुर्त. आमी देवाच्या मोगाक आनी भोगसण्याक आमकांच तयार रावचें. आनी अकरेचें, देवाचें उतर परगटून. जुवान लोकांक क्रिस्ताच्या येण्या विशीं शिकवण दिली. आमी जेजूची बरी खबर आमच्या भोंवतीच्यांक पासारया. जुवांवची देख घेवन आमी आमची काळजां जेजूक समर्पिया आनी देवाचो मोग हेरांतय वांटया.